सोनशेचो प्रश्न सध्या थंड दिसता। एके वटेन मायनिंग ट्रान्सपोर्टाचे पोल्यूशन, दुसरे वटेन अन्न उदकाक मारामारी, ट्रकांची दीस रात ये जा, भुरग्यांक शाळेत यो वच करतले जाल्यार गावात धड ट्रान्सपोर्ट ना। आशिल्ली ती स्कूल बस सध्या बंद। घुसमट जाल्ल्यान प्रश्न तडीक लायात म्हण सोनशेकार रस्त्यार देवले आनी तांणी केन्ना न्ही ती बंदखण पळयली आनी भोगली। आयुश्यांतल्या 10 दिसांच्या पयल्या अणभवाचेर खासा रिपोर्ट। जेल म्हळ्यार कितें तें सोनशेकारांक घडयेक खबरूच नाशिल्लें। जेलीत मारामाऱ्यो, चोरयो, खून करतल्यांक घालतात इतलीच खबर। आपल्या जगपाच्या हक्कांक म्हूण झगडटानाय बंदखण पळोवची पडटली असो विचार सुद्धा 10-12 दीस फाटीं घडये सोनशेकारांच्या मनात नासूये। आणले तेन्ना अशें दिसतालें बेश्टे आमी गुन्यांव करूं ना न्हू, कोणाचें खून करूंक ना म्हणून आमकां ते बेश्टी जेलीन कित्याक उडयल्या अशें आमकां दिसून ते रडोंक येताले। आनी बायलां थोडीं भुरग्यां खातीर हाडटालीं, आपली भुरगीं घरा कडेन आसा आनी आमी जेलीन आसा अशी चिंतून ती रडटाली। जेन्ना आमकां भितर येले तेन्ना आमकां दिसलें की आमची भुरगीं जणू काय रस्त्यार पडला अशी दिसली। कित्याक तेंचे आवय बापूय आसलो, थोड्यांक बापूय ना, तेंचे आवय भितर भुरगीं हांगा एक 2-3 जाणटी बायलां आसली तेंचेर आमी सोडून गेल्ले। लास्टाक थोड्यो संस्था येयल्यो, थोड्यांनी तांकां कितें खावपाक कितें जाय ते सुद्दां पुरवठा केलो। पूण आमकां एक दिसतालें की आमी खंय तरी कांयच गुन्हा करिनासतना आमकां आमच्या भुरग्यांकूय तेंच्यांनी सजा दिली अशें आमकां दिसतालें। जेन्ना आमी घरा पावले तेन्ना आमकां दिसलें की आमची भुरगीं खंय आसा ती पयलीं पळोवया। भुरग्यां कडेन आमी गेले, इवन एकदां तेंच्यांनी जेलीन सुद्दां आमचे कडेन येवन विजीट केले आनी ती भुरगीं अशें रडली की आमच्या आवय बापायक अरेस्ट केला, तांकां तुमी भायर काडा पयल्यांदा, ना जाल्यार आमी बी बसता तेंच्या वांगडा अशें तेंच्यांनी बी डिसिजन घेतलें। जेन्ना आमकां जेलीन उडयलें न्हू तेन्ना आमी आमच्या सत्ताक लागून ट्रान्सपोर्ट बंद केल्लो, कित्याक गांवांत खूब त्रास जातालो। आनी आमी जेन्ना हाडिल्लो तेन्ना आमकां भितर उडयलें आनी मागीर आमची फॅमिली जेन्ना रस्त्यार आहली, जेन्ना घरा कडेन भुरगीं बारीक भुरगीं तांकां जाणट्यांनी पयले जे कोण आमचे आसा तेंच्यांनी, आनी आमी जेन्ना आमकां सोडून हाडल्या उपरांत हांगा आमचो गांवूच कसो दिसना, तेच्यांनी चेंज करून उडयले अख्खे। कित्याक मिडियाक दिसोंक जाय म्हणून की आमच्या गांवांत आनी ट्रान्सपोर्ट चलना। नेमके चेंज म्हणून कितें केलें गांवांत तुमच्या? चेंज म्हणून तेंचे फक्त हे जाता प्रोड्युसर ते तेंच्यांनी फक्त हे काडटा धूल इतलेंच। चेंज नेमके कितें केलें गांवांत तुमच्या अशें तुका चेंज म्हणून तेंच्यांनी आतां तो मायनी वयल्यान खंयच्यान सेपरेट रूट केलो डायवर्ट, इतलोच केला चेंज। ते फक्त 8 दिसांक लागून, फक्त एका दाखोवन की कोण येयल्या उपरांत की हांगासून ट्रान्सपोर्ट चलना म्हणून गांवांतसून। रस्तो आडायलो आनी पुलिसांनी सोनशेकारांक सरळ गाडयो भरून गोरवां कशी जेलींत घाली। घरां दारां उक्ती सोडून, संवसार भुरग्या बाळांक घरा सोडून पयलेच फावट खंय तरी इतले दीस काडपाचो हो प्रसंग। घरा केन्ना परत पावतले ताची शाश्वती ना। 2.5 वरां अशीच हुस्क्यांत गेली। जेन्ना आमकां थंय जेलीन येले तेन्ना कितें केलें, जेलीन आमकां जेवण दिलें तें बेळशेल्लें दिल्लें, तें आमी कोणूच जेवंक ना। सगळ्यांनी आमी व्हरून ताटां तशीं भायर उडयली पयले दिसा येयल्ले ते दिसा। मागीर आमकां थंयसर भितर येले न्हू तेन्ना आमी केन्ना पळोवंकूच ना न्हू ती जेल पळोवन आमकां रडपाक येवंक लागलें की आमच्या घरा कडेन आमकां पळयत जाल्यार कितें करतली आनी कशी करतली अशें म्हणून आमकां खूब रडपाक येवंक लागलें। जेलीन आमकां जेवण दिताले पूण आमकां तें जेवण वचनासलें की आमची भुरगीं जेयला काय ना जेयला, कोण वाडटा तांकां काय न वाडटा हेच आमकां विचारान सगळीं 23 बायलांय रडटालीं परत कितें दिल्लेलें खावपाक कित्याक आमी खाताले, आमच्या पोटाक भुकेचेर रावंक जायना। जितो मनीस केन्ना भुकेन रावना ताका लागून आमकां ते रडपाक येताले। मातशें जेयताले आनी जेयताले 2 घास मारले काय परत व्हरून ताट तशें भायर उडयताले। घरा कडल्याच परत भुरग्यांचेच चिंतून येताले ती कशी न्हिदता काय, कितें करता काय, न्हाली काय ना काय उपाशीत आहा काय आनी कितें करता हेच आमकां चिंतून खूब रडोंक येतालें। आमी सगळ्यांना फॅमिली गेल्ली जेलीन तेन्ना आमच्या भुरग्यांची काळजी खूब आशिल्ली आमकां। मागीर धंद्याची आशिल्ली, कितें अशें रोयल्लें तें सगळें पाड जावन येलें। घरा कडेन कोण करपी नाशिल्ले, भुरगीं उपाशी आशिल्लीं, पूण आमकां खूब तेंची काळजी आशिल्ली। आनी आमी धूल खूब लागता, आमी कितें कांय केन्ना कितें वायट केल्लें ना। आमी फक्त आमचें कितें तरी हें आसा तें
मागणी कितें काडटली ती आमची सारकी करपाक जाय आशिल्ली आनी येवन येवन आमकां दुल्ला खातीर आमच्या घरान खूब त्रास जाता म्हणून आमी रोडार रावता येता पी आनी आमकां फक्त जेलीन घालपाचें तीच हें करता जेलीन वचून बसा म्हणटा थंय कोण आमची काळजी घेयना आमी 4 दिसांचे हें केल्लें मागीर आमकां 10 दीस जाले जाल्यार आमकां कोण पळोवंकूच येना मागीर आमकां भुरग्यां खातीर रडपा येवपा लागलें। मात तांच्या ह्या यत्नान सरकाराचे सामकेच न्ही मातशे तरी दोळे उगडले। निदान गांवचो धुल्ल तरी आतां उणें जातलो। उरलो प्रस्न उदक आनी पोटा पाण्याचो ते खातीर घडये परत तांकां सरकार संवसार उगड्यार ओडोंक लायत सांगू नजो। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार। एमपीटीच्या एक्सपान्शन प्रकल्पाचेर मुरगांवां पब्लीक हियरिंगां बरेच रणकंदन जावपाची चिन्हां दिसता। एमपीटीन कोल हँडलिंग आनी वुडन चिप्साचो धंदो सोडचो ट्युरिस्टाचे क्रूज बोटीचेर चड लक्ष घालून वास्को आनी मुरगांवकारांक पोल्युशनांतल्यान मेकळे सरचे म्हूण ओल्ड क्रॉस फिशींग कॅनो ऑनर्स असोसिएशन मागता। लोकांक एमपीटीचो एक्सपान्शनाचो प्लॅन मान्य ना। अश्योच आमचो एक फिशरमॅनाचो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो एक डिमांड आहा की ह्यो ज्यो बोट्यो जावं कोल जावं आमचे चिप्साच्यो जावं हेजे फुडें हूंय कितें केलें लोकणाच्यो आनी कितें येवपाचें आहा आमचो डिमांड आहा ह्यो बोटी हाडनासतना ट्युरिस्ट बोट्यो हाडून लायल्यार फाल्यां हो नुस्त्याचो धंदो हांगासरलो काबार जालो तितलेंच न्हू आमची सेक्युरिटी कितली उरतली हांगासर कितली आमी सेफ आसतली हांगासर आमची घरां कितली हिंगा सेफ आसतली। दुसरे खातीर हांव पळयता पळय ह्या कोलाक लागून आतां रेल्वे वाडयतात ते रेल्वे तर वाडयली जाल्यार आमचें इल्लें हें गोंयची स्वात आहा पळय ती काबार केली म्हणल्यार ताचे वयल्यान हांव पळयता हिंगासर पळय पोल्युशन जाता पळय तें आख्खे रेल्वे पळय ट्रॅक आहा तितल्याकूय आनी रस्त्याल्यानूय म्हणटच आख्ख्या गोंयांक हो कोल तें पगडायतले। आयज इवन दोनापावल गेल्यार दोनापावल कोल वयता हे आतां 7 मिलियन टनांतले ते आतां 20 मिलियन टन करूंक सोदता आनी ह्या मनशाक तेंच्यांनी हो पोर्ट जो गव्हर्मेंटाचो जो लोकांचो लँड तो आयज प्रायवेटायज केला अदानीक लीज करून हो पोर्ट दिला 40 वर्सांक आनी हो जो अदानी जो आसा तो रिपिटेड डिफॉल्टर ऑफ एनवायरमेंटल आयज ऑस्ट्रेलियानूय गेलो तो ऑस्ट्रेलियानूय डिफॉल्टर आयज लोक ऑस्ट्रेलियाचे लोक जे आसा तेजे पळय कोल एक्सपान्शन करपाचे ते लोक विरुद्ध आसा तेजे आमी हे पळय तिनूय पळय एक्सपान्शन जे करूंक सोदता ड्रेजिंग जावं नाल्यार पोर्ट एक्सपान्शन जे आसा आमी तेजेर विरुद्ध आसा आनी सद्याक तो 7 मिलियन टन्स जो पळय हँडलिंग करता तो तितलोच धरचो नाल्यार वास्कोकार आमी भायर येतले आनी हे पोर्टाचेर आमी एगेन्स्ट वयतले कित्याक आयज कितली गोवा पोल्युशन बोर्ड कितले पाटी येता इन्स्पेक्शन करता पूण एक्शन कांय जायना पूण हितून कळटा की सरकार आनी पोर्ट एके हातीन आसा। एमपीडीच्या एक्सपान्शन प्रकल्पाचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आता 26 ते 28 एप्रिलाक वास्को पब्लीक हियरिंग दवरला। ह्या पयलीं सुनावणेक लोक सुमारा भायर जाल्ल्यान बसपाक जागो नाशिल्ल्यान हियरिंग फुडें धुकलचे पडिल्ले। हे फावट जागो उणे पडत म्हूण सुनावणी टिळक मैदानार दवरल्या। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। घेवया एक ब्रेक।